परत एकदा आम्ही कोविड केअर सेंटर्स ही सगळी ऍक्टिव्हेट केल्या. म्हणजे नॉर्थातले म्हणजे पेड्यातले साई हॉस्टेल, पेडण्याचे परत एकदा आमचे स्टेडियम, परत आमचे स्टेडियम जुने श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, मडगावचा फातोर्डा स्टेडियम हो आम्ही कोविड केअर सेंटर बिचोली केशव सेवा साधना हो ऍक्टिव्हेट केला. त्या खातीर जो जो कोण टेस्ट करता त्यांनी आपलो रिपोर्ट स्वतः पयलीं आपल्या घरात आयसोलेट जावचो आणि पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार घरात रावपाची वेगळी सोय ना जाल्यार त्यांनी आपल्या कोविड केअर सेंटराचेर वचपाक काय हरकत ना. आम्ही होम आयसोलेशन किट ताका पयलींच दीस पॉझिटिव्ह येना फुडें प्रोवायड करता. आपलो किट जर आपल्या कडेन मेळूंक ना जाल्यार तेणी कन्सर्न प्रायमरी हेल्थ सेंटराक कॉन्टॅक्ट सगळे पेशंट्स आसा तांच्या बरोबर कंटिन्युअसली कावन्सिलींग करून आमकां तांचो टीपीआर चार्ज, ऑक्सिमीटर म्हणजे ऑक्सिजन रिडींग कितले आसा हे घेतले आनी इन केस ऑफ एमर्जन्सी ताका जर शिफ्ट करून त्या खातीर आमी आयएमएच्या सगळ्या डॉक्टर्सांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा. अननेसेसरी पॅनिक सिच्युएशन म्हणजे ऑक्सिजन अवेलेबल ना प्रायवेटान जसे एक रुमर्स जे आसा म्हजी सगळ्यांत परत रिक्वेस्ट आसा की रुमर्स पसरपाच्या बाबतींत बंद करचे. additional allocation of the liquid medical oxygen जो आसा तो तेंच्यांनी आमकां एलोकेट केलो वयतलो थंयच्यान आमी ट्रान्सपोर्ट करप हें ठरयल्लें आसा. सेपरेटली सेपरेट तेज्या खातीर फक्त प्लाझ्मा घेवपा खातीर आनी प्लाझ्मा डोनेट त्या खातीर regarding the treatment and facilities available जे आसा जी सोय आमी प्लॅनिंग हे करीत आसा. त्या खातीर हांवें म्हटलां तशें आमी सुपर स्पेशलिटी न्यू हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन आसा. ते हॉस्पिटल आमी 10 मे पर्यंत कार्यान्वित करपाची तयारी ही दवरलेली आसा. काही रेस्ट्रिक्शन्स
हे सगळी रेस्ट्रिक्शन्स नाईट कर्फ्यू जो असा तो डेली रातचो 10 पासून सकाळी 6 पर्यंत नाईट कर्फ्यू करपाचो ठरयला. नाईट कर्फ्यूच्या जाग्यार पब्लीक प्लेसींचेर आसा किंवा ट्रान्सपोर्ट जो नाईट कर्फ्यू जरी असलो जाल्यार व्हिकल स्विमिंग पूल किंवा डायरेक्टर ऑफ त्याच्या खातीर ऑल द रिलिजियस प्लेसीस वॉरशिप्स लायक जे टायम ते रिच्युअल्स पार पाडचे. आमी व्हडली जात्रा सुद्दां इन्क्लुडींग ज्यो आसा गांवांत
तो बड़ी यात्रा करचो विशेष करून चर्च आणि मशीद हितून जी